हांव गाडी चलयतालो. गाडी कसली? एक्सेस गाडी स्कूटर. मागीर हांव मदीं थंय बरे 5 मिनटां गेले. फाटल्यान पयल्यार हो म्हणपाक लागलो मिनिस्टरा गाडी येत म्हणपाक लागलो. मिनिस्टरा गाडी येत म्हणटकीर म्हाका राव 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 म्हणपाक लागलो तो. खंय पावतकीर सारकें मातशें मोण्या मातशें आयलें तें राव 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 म्हणपाक लागलो. हांव रावलो ना थंय. रमेश तवडकर राव म्हणपाक लागलो म्हाका. हांव रावलो ना गाडयेंतल्यान. गाडयेंतल्यान राव म्हणपाक लागलो. हांव रावलो सोंगसा एक थोडेसो मातशी 3 मिटर असो फुडें गेलो आनी तेणी परत हें केलें. तेणी म्हाका परत फुडल्यान गायली अशी. फुडल्यान गाडी गायली आनी ते 5-6 जाण कोण देंवलो. आनी रमेश तवडकर येयलो आनी मागीर अशें करून मारूं म्हणपाक लागलो. अशें करून मारूं काय म्हणपाक लागलो. तांकां सांगूंक लागलो जित तूं मारा आनी उडया म्हणपाक लागलो. माडून मारा म्हणपाक लागलो तांकां. कोर म्हणपाक लागलो थंय विजया भाशण करता म्हणपाक लागलो. तूं सारके मनीस उरो आयन म्हणपाक लागलो. तांकां सांगता परत सांगता माडय आनी जित तूं मान उडय म्हणटा. फुडलें आपूण वयता म्हणटा. तो आसलो उलयलो ना काय ना. हो समज ना जाल्यार तो म्हाका शिवर मारतालो. हें शिवर हांवें कंप्लेंट ते रमेश तवडकराचेर दिला. म्हाका तेणी मारपाक केलो म्हणून हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा. तूं विटनेस सगळें पळयलें? तुवें पळयलें सगळें? हांवें सगळें पळयलें तेंगेलें. हांव सायडीन रावलो. मागीर तेगेल्या गाडयेचेर येयलो. खरें म्हणजे एका निवडून आयिल्ल्या मनशान आपलो बॅलन्स जो आसा वो इतलो उगडावपाक कोता येना. आनी राजकारणाक ज्या मनशाक डिफीट सहन करपाची किंवा आपल्यालो पराभव मान्य करपाची जर ज्या मनशाक ताकद ना त्या मनशान राजकारणां येवप ना अशें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. ह्या असले गरीब जनतेक तुवें एका मंत्र्यान निवडून आयले आनी तेय बी पदार आशिल्ल्या मनशान हाका जिती मारपाची धमकी दिवप हाजे सारकी दुसरी लज्जास्पद गोश्ट आमकां जाल्यार खंयची दिसना. आनी हें घडपा जायना म्हणून हे सगळे लोक जे हांगा जमले आहात हे हाज्या अगेन्स्ट आमचे खंयच्याय कार्यकर्त्याक खंयच्याय मनशाक केंसां पसून जर धक्को लागला जायत जाल्यार ताका आमी ओगी रावपाना. त्या मनशाक हांव खंयच्यान कितें करपा जाय तें आमकां खबर आहा. न्ही म्हाका दिसता न्ही आज सकाळी हांव जें आयकता त्या पयल्यान म्हाका दिसता एकंदर जो प्रकार पळयत जायत न्ही जाल्यार आमचे विरोधक जे आसा न्ही ते अत्यंत वैफल्यग्रस्त जाला अशें म्हाका दिसता. कारण हाजे पयलीं सुद्दां अनेक इन्सिडंट जाले पयलीं तांची आमची मनस्थिती भंग करपाच्या दृश्टिकोनांतून ताणें अनेक प्रकारचे प्रयत्न केले पण तरी सुद्दां आमी विचलीत जाले ना. आनी त्यामुळे जो इन्सिडंट घडला त्या इन्सिडंट संदर्भात ते म्हजे आरोप करता पयलीं. त्यामुळे म्हाका सबंद काणकोणची जनता वळखता. त्यामुळे कोण खरो कोण खोटो व जशे दीस फुडें येता न्ही तशें सगळ्यां समोर येत न्ही. त्यामुळे हांवें ताजें खूब मोठें विश्लेशण दिवपाची आवश्यकता ना. आनी तिसरी गोश्ट म्हणटा ती म्हाका दिसता तो पुरो म्हणटा तो म्हजो स्कुलाचो पेरंट्स आसा. 2 भुरगे आमच्या रेजिडेंशियल स्कुलांत शिकता. त्यामुळे की तोय म्हाका बरो वळखता हांवूय ताका बरो वळखता. त्यामुळे अनेक जाणांनी राजकारणाक त्या अशा सामान्य लोकांक वापरून घेवन तांकां बळी दिवप अशा तरेचे प्रकार हांगा घडपाक लागले आसा. त्यामुळे सबंद काणकोणच्या जनतेक कितें खरें आनी कितें खोटें फुडल्या काळांत आमच्या सगळ्यां समोर येतलें.